प्रदूषणकारी पेट्रोल आणि डिझेलाच्यो गाडयो उणे करून लोकांनी इलेक्ट्रिक गाडयो वापरच्यो म्हणून सरकार वेगवेगळ्यो स्किमी करीत आसता। गोंय सरकारान आता इलेक्ट्रिकल गाडयो आणि दुचाकीचेर धोरण तयार करपाचें काम सुरू केलां। केंद्र सरकार दिता ताचे बरोबर राज्य सरकारूय सवलती दितलो। पोन्न्यो गाडयो स्क्रॅप वा एक्सचेंज करपाची सवलतूय पॉलिसी वरवीं मेळटली। हय, इलेक्ट्रिकल व्हेकल आमी पॉलिसी करपाक सोदता। इवन दो आमी आमचे गोंय अजून पासून निसर्गान बरें आसा। दिल्ली भाशेन पोल्युशन, मुंबय भाशेन पोल्युशन जावना, पूण ते जावचे न्ही पयले आमी गव्हर्मेंटान चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी एज गव्हर्मेंट आमी डिसिजन घेतला की वील प्रमोट इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स। इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स पयलीं देखून म्हाका 2 वर्सां पयलीं टॅक्स माफ केलो, पूण तेजें जायना। म्हणून आमी एक एक स्टेप घेता। सो इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स सेंट्रल गव्हर्मेंट सबसिडी दिता, स्टेट गव्हर्मेंट ऑल्सो विल थिंक ऑफ कमिंग विथ अ सबसिडी एंड वी आर फॉर्म्युलेटिंग द पॉलिसी। आता व्हेकल आता लिथियम बॅटरीचे येयल्या, बॅटरी सायज स्मॉल जाल्या आणि मोर किलोमिटर्स येता। सो टेक्नॉलॉजी इज ऑल्सो इम्प्रुविंग। सो वी विल मेक अ पॉलिसी विच इज व्हेरी वायब्रंट इन नेचर। टॅक्सी जे आसा तेंच्या आमचे टॅक्सी भावांकूय सबसिडी दितले। सो एक्चुअली 2 व्हिलर, 3 व्हिलर, 4 व्हिलर हे पयलीं आमी टार्गेट करूंक सोदता गोंयांत। जे एक तरी पोन्न्यो गाडयो स्क्रॅप करपाच्यो आनी तांकां न्यू गाडी घेवपाची, तुजी तांकां सबसिडी एक्सचेंज ऑफरिंग और टोटल न्यू गाडी घेता ती सबसिडी अशें करून आमी बसल्या। सो 2 व्हिलर, 3 व्हिलर, 4 व्हिलर धरून गाड्यांबरोबर जाय तितली चार्जिंग स्टेशनां सुरू करपाचेरूय काम चल्लां। सो आज आमी ESL कडेन टायप करता, वेर 2 कंपनी आमकां ऑलमोस्ट 50-60 चार्जिंग स्टेशनां पयलीं कामां करता। गाडयो घेतल्यो म्हण जावचें ना। सो चार्जिंग स्टेशनाचे हांव आतां म्हाका दिसता एक 2-3 म्हयन्यांनी भितर चार्जिंग स्टेशन एक 50-60 गोंयांत एट एवरी लोकेशन पयलीं घालता। म्हजे कंपनी कडेन उलोवपाचें पेट्रोल पंप्स जे आसा IOC, BPC, HPC तेजेर उलोवणें चालू आसा की वी वील टार्गेट सम पंप्स ऑन द हायवेज आनी मागीर आमी वील फायंड सम पार्किंग लॉट्स आनी बस स्टँड अशें करून आमी करपाचे विशय घेतला। पेट्रोल पंपाचेर वेगळी ना वेगळी आसतली, खूब आसतली। एंटरप्रेनर कोण घालूंक सोदता, पण इट बी हायवेचेर खंय तरी जागो आसपाक जाय। थोडे पेट्रोल पंपार जागे आसना, जर खंय पेट्रोल पंपार जागे आसा ते घालतले। सो कितें जाता, जे कॉन्सेप्टान आमकां येयल्या सी एवरी घरा कडेन तांकां चार्ज करूंक पडटलें। कित्याक सांजचे 6-7 वरां चार्ज केली जाल्यार तांकां 150 किलोमिटर 140 किलोमिटर मेळता आनी ताका जर फास्ट चार्ज म्हणटा पळय ते 15 मिनटां 20 मिनटां हे चार्जिंग स्टेशन आसतलें। सो दीस इज हाव वी आर गोइंग टू टॅकल। चार्जिंग स्टेशन सोलाराचेर फोकस करता। हय, चार्जिंग स्टेशन सोलर आनी इलेक्ट्रिकल पावर वीथ म्हणजे तितून कितें जाता पळय, नाल्यार लायटीचें बील आतां कोणाक जर फायदो जावपा जाय सोलरूय इनवॉल्व केलो जाल्यार तांकां मागीर तितलो आनी प्रॉफीट मेळटलो न्ही। सो इट्स अ बीग थिंक ओवर आमी करूंक सोदता ते चार्जिंग स्टेशन करपाक। सो मेरे नेक्स्ट 2 मंथ्स आमी पॉलिसी फायनल करतले। 2 महिन्या भितर पॉलिसी तयार जातली। टॅक्सी धंद्यातूय इलेक्ट्रिक गाडयो हाडपाचेरूय पॉलिसीत स्कीम आसतली। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी।